लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 9 वड 28 ते 36. हें उलोवन सुमार 8 दीस जातच पेद्रूक जुआंवाक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार चडून गेलो. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोडाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसण लकलकीत धवी फूल जाली. ओचितूच दोग दादले थंय हाजीर जाले. ते ताचे लागीं उलयताले. ते म्हणल्यार मोइशेस आनी इलिजा. ते मोहिमेन भरलेले दिश्टी पडले आनी कशे भाशेन जेजू जेरुसलेम आपलें जिवीत संपादून बेचो आसलो ते विशीं ते गजाल करताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा ताणें पळयली आनी ताचे बाराबर उबे आसलोले त्या दोगांकूय देखले. हे जेजू सोरशिल्ले कोडसरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगा सरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तोंबू ताणुया, एक तुका, एक मोइशेसाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना एक कूप आयलें आनी कुपान ताचेर सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिगतोस शीस भियेले आनी कुपांतलो असो हो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, हांवें विचून काडलोलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. आपणें दाखयल्ले ते विशीं त्या दिसांनी शीस ओगेच रावले आनी ताणें कोणाकूच कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.